सीमेपायण मंगेशी हांगासर फासात अडकून एका बिबट्याक दुर्दैवी मरण आयलें. ह्या बिबट्याचो फाटले कांय दिसा सावन मंगेशी आनी त्या वाठारांत वावर आशिल्लो म्हणून थळावे सांगतात. वन खात्याचे अधिकारी घटनाथळाचेर वचून तांच्यांनी पंचनामो केला. मंगळारा सकाळी सीमेपायण मंगेशी फासा काडकून हे बिबट्याक मरण आयले. फाटले कांय दीस हो बिबटो मंगेशी आणि हेर वाठारात धुमाकूळ घालतालो म्हण थळावे सांगतात. ह्या बिबट्या वांगडा आनीकय खंय 3 बिबटे आसात. ह्या बिबट्यांनी खुबशा पाडकांचेर हल्लो केला म्हण थळावे सांगतात. वाघ आता 4-7-8 दीस जाले. त्याचे पयलू तो येवन परत वेलंगां गेल्लो. वेलंगां तो कुत्र्याक खालो आनी एक पेडका खाल्ले आनी परत तो एवढीच्यान येयलो आनी आयज तो बाय हेका लागला. तेन्ना आनीकय आसा ते 4 जाण कितले दिसताले ते पयलू फाटले दिसांनी. हो दुसरो आता. आणि घरवा किती हे केला घरवा? हय म्हागेले 3 पाडके खाल्ले गेल्ले वर्सा पयल्या वर्सा 2 वर्सांनी 2-1.5 वर्सांतले ते. आणि असा म्हणता तू? आनी आसा. हे रस्त्यान लोक मोठ्या प्रमाणात यो वच करतात. जर आनीकूय बिबटे थंय आसत जाल्यार रान खात्यान ते संबंधीत जतनाय घेवची म्हण सरपंच मागता. आतांच हांगा वाघ मेल्लो सापडलो. फाटले दिसांनी खुबसो वाघाचो एक थैमान जाल्लेल्या भशेन हांगा आशिल्ले. सगळ्याक आमकां पंचायत एरियेक लोक फोन करून सांगताले वाघ आसा कुत्रे कोण म्हणटा आपल्या गोरवां वेली कुत्र्या वेली अशें करून कशें कितें फॉरेस्टाक आमी लेटर केल्ले तशेंच फोनूय करून सांगलेले. तर बेगींतल्यान बेगीन फॉरेस्टान हांगा ह्या आमच्या लोकांक सेफ्टी खातीर पावलां उचलची. हांगा वरोस तो आमच्या मंगेशीच्यान फोंडेच्यान कुंडय पावता तेन्ना रातचे केन्नाय लोक हांगसरल्यान यो वच करीत आसता. तेन्ना हेजेर मातशें फॉरेस्टान लक्ष दिवन आमचे मातशे लोकां खातीर तेजी लक्ष दिवन तेंची सुटका करची. बिबटो फासा काडकून मेल्ल्याचे कळटना रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. गोमंतक टीव्ही खातीर संदीप पालकर.